फ्रेंड्स, हांव आतां ते मायना पयले स्वाती तुमकां सगळ्यांक म्हजी गोंयची भाव भयणांक माई मोगाचो नमस्कार. तुमी सांगा, एक बरो डायरेक्टर, एक बरो एक्टर, एक बरो कंपोजर आनी एक बरो सिंगर तो दुसरो आनी कोणूच न्हय, तुमच्या आवडीचो लॉरी ट्रॅव्हॅसो. लॉरी ट्रॅव्हॅसो घेवन येता लंडनच्या शहरांत आपलो नवो तियात्र. तियात्राचें नांव चिंकलांतलीं फुलां. चिंकलांतलीं फुलां हो तियात्र जातलो नोव्हेंबराचे पयले 6:30 वरांचेर आल्बर्टन कम्युनिटी हॉल, वेमली. 2 तारखे नोव्हेंबराचे 2 शो आसतले, 2:30 and 6:30 फादर स्टोन साउथ हॉल. तेच भाशेन 3 तारखे नोव्हेंबराचे शो जातलो 6:30 वरांचेर वायवन तिएटर स्विंडन. सो मात बेगीनच तुम्ही तुमच्यो तिकेट्यो बूक करच्यो, कारण हे तियात्रांत तुमकां एक फावट दुसरी स्टोरी पळोवंक मेळटली. तुमकां बरी कॉमेडी, बरी कांतारां आनी तुमकां म्युझिकूय बरें आयकूंक मेळटलें. म्युझिक गोंयांतल्यान येता आमच्या संगताक तुमच्या आवडीचो नॉर्मन कार्दोजो आनी नॉर्वट. सो म्हाका बेगीनच तुम्ही तुमच्यो तिकेट्यो बूक करच्यो. लव यू. हांव कॉमेडियन रिचर्ड आनी म्हज्या सांगाताक आसा बेबी जिया. लॉरी ट्रावासो घेवन येता आपलो नवो तियात्र चिंकलांतलीं फुलां. चिंकलांतलीं फुलां हो तियात्र आमी गोंयांत 4 शो केल्यात आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. बरी कांतारां, बरी कॉमेडी, बरी स्टोरी, बरें म्युझिक. आतां हो तियात्र घेवन आमी लंडनच्या शाराक येता आनी लंडनच्या शाराक हो तियात्र एपोरी जातलो. नोव्हेंबराचे 1 तारखेर सांजेच्या 6:30 वरार वेमली. तेच परी 2 तारखेर 2 शो जातले फेदर स्टोन साउथ हॉल ओडेसांत आनी 6:30. आनी तेच परी निमणो शो जातलो स्विंडन वायवन हॉलांत सांजेच्या 6:30 वरार. ह्या तियात्राचे तिकेट्यो तुमकां पोस्टराचेर कॉन्टॅक्ट दिला, ताचेर तुमी बूक करूंक जाता. बेबी लॉरी ट्रावासो हाच्या तियात्राचें नांव कितें? चिंकलांतलीं फुलां. चिंकलांतलीं फुलां.